रेंट अ कार व रेंट अ बाईक घेऊन भोवपी टुरिस्टांकडे फेटल एक्सिडंट जाल्यार तांकां अटक करपाचो कायदो करता म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो। टुरिस्टांनी कायदो नेम पाळचो म्हणून ताचो उलो। टुरिस्टां परस गोंयकारांची खंय सेफ्टी म्हत्वाची। टॅक्सी ड्रायव्हर सतयतात म्हणून कागाळ। टुरिस्ट तांकां जायत्या गाडयेन भोंवपाक शकतात, तांचे भोंवप टॅक्सी ड्रायव्हर थारोवंक शकना म्हणून मुख्यमंत्र्याची शिनाल। आता जे एक्सिडेंट जाता जे काल हांव मिडियाचेर पळयतालो, कोण तरी ती रेंट कार घेतला, तो बरें मारला आनी ती गाडी चलयत आसा, कोणाक 4 जाणांक वाटेक मेळ्ळा ताका उडयले, कोणाच्या शेतान घातली आनी कितें केलें, ह्या पद्दतीचे एक्सिडेंट जावपाक लागल्या। आमचे लोक फॉलो करता, भायल्यान येवपी लोक मागीर अशा पद्दतीन, पण तांच्यांनी सुद्दां गोंयांत आमी जर ठरयलें की स्ट्रिक्टली ट्रान्सपोर्ट रूल सगळे फॉलो करपाक जाय आनी ते करपा खातीर कोण करिना। जे ड्रंकन ड्रायव्ह एलाव करचे ना कदापि, जे रफ ड्रायव्हिंग एलाव करचे ना। इवन दो जेणी आपली रेंट बायक आनी रेंट कार दिता तांच्यांनी सांगचें पडटलें। हाज्या फुडें आमी विचार करता की तेजी मॉडॅलिटी कशी ठरोवपाची ती। जर तेणी एक्सिडंट करून जर कोणाचें डेथ जाली आसत जाल्यार इन फ्युचर रेंट बायक आनी रेंट काराचो ओनर सुद्दां भितर पडटलो, म्हणजे तो ड्रायव्हरच न्हू, तो इवन दो ओनर सुद्दां, कारण तेणी ताची जबाबदारी घेवची पडटली। जाल्यार तो घेता आपलो आनी जायते करता, हांगा ती गाडी उडयता आनी तो पळो परत। बऱ्याचशा हॉटेलवाल्यांनी लेटर दिला आमकां टॅक्सीवाले अरेस्ट करता, हांव सरळ सांगता स्पश्ट, पुलिसेक तेणी लेटर दिला। आनी नॉट गोवा माणसांतल्या टॅक्सींतल्यान जो देंवता किंवा जेणी गोवा माणसाची टॅक्सी आपयल्या ताच्या कडेन लोकल टॅक्सीवाल्यांनी झगडून उपयोग ना आनी हाज्या फुडें आमी टॉलरेट करचे ना। आनी जेका दिसता तो आपलो मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट तो ठरयतलो, त्याचा रायट ताका आसा, हांगासर टॅक्सीवालो त्याचा रायट ठरवू शकना। समाज कल्याण खात्यान गोयच्या विद्यार्थ्यां खातीर सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च केलो। ह्या वेबसायटीचेर वेगवेगळ्या जाती जमातीच्या भुरग्यांक मेळपी स्किमी, दिव्यांगांक मेळपी स्किमी, राज्य आनी केंद्राच्या वतीन पोर्ट मॅट्रिक स्किमी आनी हेर शैक्षणिक स्कॉलरशिपो सीएम स्कॉलरशिप पोर्टलार मेळटले। चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप पोर्टल आयज आमी जनते मुखार दवरतात आनी ताचे हायलायट्स म्हणजे आमकां डिजिटली वचपाक जाय आनी जो पेपर वर्क आसा तो सेव करपाक जाय, तशेंच जो टायम कंज्यूम जाता तो सेव करपाक जाय। ताची एलिजिबिलिटी कोणाकय खंयचीय स्कीम काडपाक गेले जाल्यार पोर्टलाचेर लॉगीन जाले नंतर सगळ्यो स्किमी येतल्यो आनी स्किमीचेर जेन्ना तुमी प्रेस करतले तेन्ना स्किमीचे क्वॉलिफाय कशें जाता, एलिजिबिलिटी कितें आसा आनी स्किमीक लागपी डॉक्युमेंटेशन कितें आसा हें सरळ थंय येतलें। सांगता आसतना खूब खोस भोगता, खास करून स्कॉलरशिप पोर्टल दिस इज अ वन स्टेप टू एप्लाय फॉर द स्कॉलरशिप। हे आज आमी आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत लॉन्च करता। सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट, ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट, एज्युकेशन डिपार्टमेंट ह्या सगळ्यांच्या वतीन वेगवेगळी स्कॉलरशिप वेगवेगळे कडल्यान एप्लाय करताले। इवन दो द स्टेट गव्हर्मेंट स्कॉलरशिप एंड द सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कॉलरशिप, बट बरेचशे फावटी भुरग्यांक स्कॉलरशिप मेळपाक डिले जाताले। पुअर रिस्पॉन्स, बऱ्याच जाणांक हाजो अवेरनेसूय नाशिल्लो, खूब जाण एप्लाय करिनाशिल्ले। दॅट्स वाय आमी हाजो इनिशिएटीव घेवन हाजी एक सिंगल पोर्टल एप्लाय करपाचो थारायलो। ऑल टुगेदर 663 स्कूल्स हेजेर आतां पर्यंत रजिस्टर्ड जाला। टार्गेटेड रजिस्ट्रेशन इज 11,402 हो टार्गेट आसा आमचो। टोटल स्कीम इज 16 आनी टोटल डिपार्टमेंट 3 हाजो टोटल हाजो आमी टार्गेट दवरलेलो आसा। पणजे एका रातीन चमत्कार जातलो। नॅशनल गेम सोंपतकूच पणजेंतल्यो सगळ्यो पोरण्यो कदंबा बसी बदलून ताच्या सुवातेर ईव्ही बसी सुरू करता म्हणून येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो कदंबा महामंडळाच्या 43व्या वर्सुकी दिसाच्या कार्यावळीन उलयलो। कांय दिसांत म्हाजी बस येवजण गोंयभर सुरू करता म्हणून मॉविन सांगता। कदंबाच्या स्टाफाचे 7व्या वेतनाचो प्रश्नय सोडयता म्हणून मुख्यमंत्र्या कडेन खंय मागणी। आमकां बसय कमी पडटा, आतां थोडेच दिसांनी तुमी पळयतले पणजे नॅशनल गेम्स जाले उपरांत सगळ्यो बसीस रिप्लेस करून आमकडे प्रपोजल रेडी आसा। ओवरनाइट कशें म्हणजे एक दिसानूच तुमकां चमत्कार कसो दिसतलो। ईव्ही बसीस विल रन इन एंटायर पेंजीम, तालिगांव, आल्तीन आनी हिंगा सगळे वाठारांनी ज्यो सिटी बसीस चलतात ऑल विल बी इलेक्ट्रिकल बसीस। आमी संपूर्ण तयारी केल्ली आसा आनी म्हाका दिसता येता त्या दिसांनी म्हाजी
बस स्कीम मुख्यमंत्री माझी बस स्कीम म्हणून आम्ही केली असा. प्रायव्हेट बसीज वी हॅव टेकन ऑन बोर्ड. प्रायव्हेट बसीजा बरोबर टाय अप करून जे खेड्यांनी सुद्धा भितरले गावात बस पावना कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाची बस तरी ना जाल्यार हायर केली बस एज गुड एज कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन बस चलतली. म्हणजे कितें दाखयता ट्रान्सपोर्ट जे म्हणटा सगळे सारखे आसा. गोंयांत ओन्ली ट्रान्सपोर्ट इम्प्रूव जावपाक जाय. सगळ्यांत जास्त ताळ्यो पडल्यो तेन्ना तेणें म्हणलें 7 पे कमिशनाचे एरियर्स तुमच्या उरलाचे दिवपाक जाय म्हणून बाब उल्हासान मांडलें. आनी तुमी जाणा आमचे मुख्यमंत्री कितें स्वत ते पळयता उदार मनाचे. आनी म्हाका खात्री आसा पयशे जेन्ना सरकारा कडेन आसतले तुमचे तो फाटी दवरपाना तुमचे एरियर्स क्लियर करपाची म्हाका खात्री आसा. तुमचो एरियस दिवपाक जाय. तुमचो चेअरमॅन आनी मिनिस्टर म्हाज्या फाटल्यान आसा. दिवपाक जाय ना म्हणना. पण त्या बरोबर आमची जबाबदारी आसा. आमी सगळ्यांनी तितकेच कदंबाक फायद्यान हाडपाक आमी कितें करपाक शकतले तेज्यो आयडियाजूय दिवपाक जाय आनी ताजें इम्प्लिमेंटेशन सुद्दां तुमीच करपाची गरज आसा. धारबांदोड्या एक मिनी बस पडून 10 प्रवाशांक मार लागलो. रस्त्यार आशिल्ल्या गोरवांक वाचोवपाच्या यत्नांत बसीचो कंट्रोल गेलो आणि बस रस्त्याक कुशीक पडली. जखमींक उपचारां खातीर व्हेल्यात म्हणून सुत्रां सांगता. आमी पयरूच आयकल्लें की एक बस हांगासर धारबांदोड्या हांगासर एक टर्टल जावन जवळ जवळ खुबशे पॅसेंजर इंजर्ड जाल्ले. आनी आयज परत एक इन्सिडंट असोच जाला धारबांदोड्या तातोड म्हणटा थंय. एक बस जी पिकनिकेक म्हणून जी फॅमिली बेंगलोरच्यान आयिल्ली जवळ जवळ 15 जाण फॅमिली एका फॅमिलीची आनी 4 नेबर अशें करून 20 जाण ही फॅमिली गोंया भोंवपाक आयिल्ली. आनी ती आयज घरा वयताली तेन्ना तातोडी थंय पावले नंतर आतां अशें जे पॅसेंजर भितर आशिल्ले तेंचे कडल्यान आयकोंक येयलां की अकस्मात जी गोरवां वाटेर बसलेली रस्त्यार बसलेली ती अकस्मात मदीं आयिल्ल्या कारणान बस ड्रायव्हरान ताका वाचोवपाक लागून जो कट मारलो तितूर ती बस परती पडली आनी जवळ जवळ 18 ते 19 पॅसेंजर इंजर्ड जाल्ले आसा. आनी तितूंत भितर हे जे PSC हॉस्पिटल हांगासर धारबांदोड्या पिळया थंय तांकां हांगासर आतां शिफ्ट केल्या. आतां थोड्या जाणांक ट्रिटमेंट दिवन हांगसरल्यान आमगेल्या अपोलोन शिफ्ट केल्ले आसा. थोड्यांक JMCन धाडलेले आसा. आनी ह्या पद्दतीन जी तेंची कुयदाद जावन तांकां ट्रिटमेंट दिवंक जाय ते हांगासर डॉक्टर अवेलेबल करून तांकां ऑलरेडी ट्रिटमेंट दिल्ले आसा. आनी आतां सद्या एम्बुलन्सांक लागूनय काही पेशंट उरल्या तांकां शिफ्ट करपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता ही गोरवां जी रस्त्यार बसता ताका लागून जायते एक्सिडेंट हांगा जाल्या. हो सेकंड एक्सिडेंट गोरवांक लागून जाल्लो आसा. धारबांदोडेच्यान प्रुडेंटा खातीर विवेक प्रभू. नवरात्रा सोंपली. आयज दसरो 3:30 मुहूर्तांतलो एक. विजयादशमीचो मुहूर्त. दसऱ्याक जाणट्या नेणट्यांनी कामां धंद्याची शस्त्रपुजा. घरां दुकानां गाडयो आस्थापनांची सजावट. पुजेक सामान हाडपाक लोकांची मार्केटांत गर्दी. रोजां 100-125 किलार पावली. बाजारकार म्हणटा अवनू लोकांचो बरो रिस्पॉन्स. तर धनपुत्र आणि राज्य या नाश करेल अशा प्रकारे आज दसरो विजयादशमीच्यो दसऱ्याच्यो समेस्त गोंयकारांक आनी भारतवासियांक खूब खूब शुभेच्छा. दर वर्सा दसऱ्याच्या निमित्तान संचलन जाता. त्या संचलनात बिचोली तालुक्यांतल्या संचलनात म्हाका वांटो घेवपाची संद आयली. म्हाज्या बरोबर आमचे बिचोली तालुक्यांतले पूर्ण सगळे स्वयंसेवक हांगा आसा. सगळ्यात पयलीं हांव परत एकदां म्हणजे एक शिस्तबद्ध रित्या बिचोली तालुक्यांतलें संचलन जे पार पडलें म्हज्या बरोबर आमचे मयेचे आमदार बाब देवेंद्र शेट हे आसात. बाकी सगळे आमचे स्वयंसेवक बिचोली तालुक्यांतले आज ह्या संचलनात दर वर्सा इधर बिचोले सांखळे किंवा ह्या वर्सा मयान पार पडटा. खूब बरें दिसता. एक परत एकदां हांव समेस्त गोंयकारांक दसऱ्याच्यो उत्सव हे गोंयांतल्या प्रत्येक गांवांतल्यान वेगवेगळ्या पद्दतीन सोने लुटोवन आसतले किंवा सीमो उल्लंघन करून वेगवेगळ्या पद्दतीन खूब व्हडा उत्साहात साजरे करता.
प्रत्येक देवूळ हे दसरो उत्सव साजरो करपा खातीर म्हाका दिसता खूब मोठ्या पद्दतीन तयारी केल्या. कोविडाच्या उपरांत आमी पळयता की सगळ्यांत तसो व्हडलो दसरो खूब मोठ्या प्रमाणात साजरो जाता. सगळ्यांक गोमंतकीय एकांक परत एकदा दसऱ्याची शुभेच्छा. तमनार पॉवर लायन प्रकल्प गोंया खातीर सामकोच गरजेचो. गोंयची वाडटी विजेची मागणी आनी फुडाराची गरज पळयल्यार बरेच इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय. गोंयच्या उद्देजकांक विजे विशीं म्हायती दिवंक घेतिल्ल्या परिशदेंत वीज खात्याचो चीफ इंजिनियर स्टीफन फर्नांडीस उलयलो. ताणें तमनाराचे फायदे समजून सांगले. पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल GCCIचे उद्देजक आशिल्ले. We as a Goans, we don't understand anything. We try to stop. Object. Now Goa Tamnar line, some of the people I can see here, they came to me in 2017 and they challenged me, we will bring this line in 2 years. And I challenged them, if you bring this line 7 years also, I will say I was a failure. I know I'm a Goan, how we are, how we try to stop our projects. Until today, this project is not come. We stopped. Now many industries during public hearing, consumers come to us, blame, what should we do? Entire economy, your growth, my growth, department growth, country's growth, state's growth, independent. Now this Goa Tamnar line is so important. Even after doing engineering 20-30 years, people fail to understand what is grid. It is not that easy. So we need to, awareness is very important. Because Goa neither has a transmission network nor generation. And where we are heading to, we will have a real issues if we don't act today. Because forget about the transmission line, we cannot even put a distribution line. We cannot even put a pole. We cannot put a transformer center, but they put the application. How we are going to act? This is a challenge. Why I'm telling? Because we at electricity department also want to improve the network. Because it is not just our duty. Even our children, our grandchildren will be affected. If we don't create the infrastructure today, the next 20, 30, 40 years will get affected. चौपन्नावे इफ्फीत इंडियन पॅनोरमाची फिल्मां जाहीर. 25 फीचर आणि 20 नॉन फीचर फिल्मांचो आस्पाव. नॉन फीचर फिल्मा कॅटेगरीन सुयश कामतीचे कोंकणी फिल्म सदाबहाराचो आस्पाव. मल्याळम अट्टमान पॅनोरमात फीचर फिल्माचें उक्तावण जातलें. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. एके वटेन गोंय 37व्या नॅशनल गेम्साचो दबाजो करता. तेवटेन पेडण्या प्लेयर्सांक खेळूंक सुवात ना. 2020 43 कोटी मोडून सावळवाड्या बांदिल्ल्या इंडोर स्टेडियमान आज मेरेन एकूय गेम जावंक ना. स्टेडियम मोपा विमानतळाच्या सेक्युरिटी पळोवपी CISFच्या जवानांक भाड्यान दिला. गोंय 37व्या नॅशनल गेम्साचे दबाजान आयोजन करता. मात दुसरे वटेन पेडण्याच्या इंडोर स्टेडियमाची हालत. पेडण्याच्या खेळगड्यांक संद मेळची म्हणून सरकारान 2020 43 कोटी खर्च करून सावळवाड्या पेडण्या बांदिल्ल्या इंडोर स्टेडियमात अजून मेरेन एकूय गेम ना. स्टेडियम भाड्यान मोपा विमानतळार काम करपी CISFच्या जवानांक दिलो. आमच्या सरकारान हे भाडेपट्टीचेर दिला. ते सुद्धा कशे नॉट फॉर द गेम्स. त्यांच्यानी जे दिला ते गेम्स खेळपाक भाडेपट्टीचेर दिवंक ना. तर निर्वासित लोकांक जशे सरकार लोक हाडून खंय एका जाग्यार दवरतात तसो आमच्या पेडण्यान एक नवीन निर्वासित हे जालेले आसा. पण त्यांनी जे भाडेपट्टीचेर दिला हे हजारो लोक आता हैसर रावतात.
हेंचे जे सांडपाणी वयता ते सध्या ओवरफ्लो जावन सगळ्या संपूर्ण सावळवाड्याक तेचो वास घेवचो पडटा. ह्योच तो आमचो विकास पेडण्याचो. आमदार खंय आसा हे कळना. जर आयज 37 नॅशनल गेम्स जर सगळ्या पेडण्यान जातात जाल्यार ह्या आमच्या सरकारीचे 43 कोटी म्हणून जर खर्च केले त्या जाग्यार जर ह्यो उपयोग जावं शकना जाल्यार आमी पेडणेकार आणि सरकाराक खंयच्या आधाराचेर म्हणू शकता विकास जालो म्हणून. आपण ह्याच्या पयलीं ह्या स्टेडियमाचेर आज सीएमान 2 वर्सां पयलीं गेम चालू केल्ली आहा. ते गेम आतां ते लोक आतां कितकेशे ते भायले येवन भरलेले आहात आणि ती गेम चालू आहा ती. आणि आता प्रत्यक्षात तुम्ही बघल्यात तेवढ्यान फाटल्यान कशें काय आहा ते. त्याच प्रमाणे आता आमकां इतकी घाण आता वाड्यार आमच्या. पण माझे एक कुशीक आहा घर. पण हे साठी बाकीच्या घरांक समज इतकी घाण येता. महिन्याच्या महिन्यात तांकां वास पण येता आणि टॉयलेट ती हाल्ले आहा आणि असो तेंचे जे मला दिल्लो आहा तेंच्यांनी. प्रुडंटा खातीर मकबूल मालगीमणी. गोंय सरकारचो दिव्यांगांचो पर्पल फेस्ट आता आंतरराष्ट्रीय. 8 ते 13 जानेर हो महोत्सव जातलो म्हणून मुख्यमंत्र्याची घोषणा. सुवाळ्याक कसलोच उणाव पडचो ना. समाज कल्याण खात्याक सरकारची सगळी खाती हो महोत्सव यशस्वी करूंक आदार करतली म्हणून मुख्यमंत्र्याचे उतर. एनजीओक आदाराक घेवन हो महोत्सव करचो प्लॅन. म्हाका खास खोस भोगता कारण होच कार्यक्रम आमी परत एकदा 8 जानेवारी पासून 13 जानेवारी खातीर पुराय इंटरनॅशनल लोकां खातीर करता. इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर द गोवा गव्हर्मेंट टू ऑर्गनायज द इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल फ्रॉम द 8th of January to the 13th of January. परत एकदा सांगता की ह्या कार्यक्रमाक कसलीच कमी पडची ना, कसलीच कमी उरची ना. सरकाराची सगळी डिपार्टमेंटां त्या खातीर पुराय सपोर्ट करपा खातीर तांच्या बरोबर आसतले. आमी सगळे जाण मेळोन पर्पल फेस्टिवल हो कार्यक्रम ऑर्गनायज करपाक जाय. And particularly all the volunteers without a single rupee, all the NGOs without a single rupee, day and night work for Purple Festival 2023, and I expect much more, 4 times bigger Purple Fest, and that is going to be an international Purple Fest which is going to happen from 8 January to 13 January, and we are delighted to know that the Honorable Chief Minister came here and made a big announcement that at any cost we will make this International Purple Festival a big success when it comes to us. भारताचो लेजेंडरी स्पिनर बिशन सिंग बेदी 77 वर्सांचेर गेलो. वन डे भारतान जोडिल्ल्या पहिल्या जैतांत ताचो मोठो वांटो. तेन्ना 60 ओव्हरीच्या वन डे क्रिकेटीन बिशन सिंगान ईस्ट आफ्रिके आड 12 ओव्हरीन फक्त 6 रन दिवन 1 विकेट घेतिल्ली. 12 ओव्हरीन फक्त 6 रन दिवपाचो विक्रम ताच्या नांवार. 67 टेस्ट मॅची खेळून 266 विकेटी तशेंच 10 वन डेत 7 विकेटी. नवरात्राचो उत्सव मोठो उत्साहान उमेदीन चल्ला. देवी आणि देवांची मखरां आणि मखर आरती गोंयभर. नवरात्रांचो उत्सव मोठो उत्साहान आणि उमेदीन चल्ला. देव आणि देवांची मखरां आणि मखर आरती गोंयच्या नवरात्रेचे खाशेलपण. दर दिसा देवांची वेगवेगळी रूपां आणि आसन. हे न्यूज बुलेटिन सोंपतना पळोवया बांदिवडे महालक्ष्मीचे मखर आणि आरत. ही आशिल्ली दोनपारची अपडेट. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.